there's already so much of discussion going on about this, I don't know whether I should say what I have to. Can I? In spite of all this? Okay. Although the government has confirmed that they would not permit the closure of the college, higher secondary, from the next academic year, it's a matter of concern. If it does happen, if the closure is permitted, then this would lay down a precedent for other colleges in the state to follow suit. It must be noted that we have very few good colleges in Goa and must enhance rather than allow its closure. It's of great concern as to what will happen to the students if this happens, and there should be no insecurity in the minds of the students. Thank you. Can I answer? तिने रेज केला तो प्रश्न एब्सोल्युटली बरोबर आसा आणि आय कॅन एश्युअर यू दॅट विथआउट consulting the stakeholder, teachers, management and student and department, no decision will be taken, no decision will be finalized. There can be some concessions for them to start their own courses, that is a separate issue, but this closure cannot be accepted in the current form. So let them come at least. If they come, that time I will keep in mind who are raising the queries. I will definitely let you know. But government does not intend to allow government funded facilities to be used for private income source. I have no objection if they start a paid course simultaneously along with the higher secondary. It is not college, which is it is higher secondary, which they intend to close. But I don't think we will allow them. Sir, 1 minute. आता एकूच ताजेर थंय हें आहा ना आवाज काय ना सुशेगाद सांगता एकूच हें आहा की तांणी लेटर दिल्लें आहा टिचींग स्टाफाक की आमी क्लोजर करतात आनी तुमी तुमचे आतां डिस्कंटिन्यू म्हणून. इट हॅज नॉट बीन विड्रॉन. सो हे हायर सेकंडरी टिचरांक सगळ्यांक लेटर केल्लें आहा तें विड्रॉ करूं ना तांणी की बंद करता आमी म्हणून. हांव आतां तेंच सांगता तुमकां तुमी आयकूंक घेनात तें. नाही टिचरांक जर हे दिला टिचरांक लेटर दिलां आनी इंटरनेटाचेर दाखयलां की बंद जाता म्हणून. फक्त हांव आनी तूच म्हणटा तें बंद जायना म्हणून. उरिल्ले सगळे म्हणटात स्टेक होल्डर्स म्हणजे कोण आहा विच इज द स्टुडंट एंड विच इज द टीचर. हांव एक प्रश्न विचारता तुका, टिचरांचो पगार कोण दिता? पगार तूं दिता आसत पूण ते फाल्यां मॅनेजमेंटाचो व्हॅल्यू कितें? हांव दिना. एज्युकेशन डिपार्टमेंट पयशे सरकार दिता. जालें पूण एज्युकेशन कडेन टिचरांक दिवपाचो पगार इतली कॅपॅसिटी ना. तुजे कडेन आसा ना म्हजे कडेन ना. म्हजे कडेन ना. म्हजे कडेन आसली जाल्यार हांव तें स्टार्ट करता. पूण आतां तातूंत एक भायर एक अशें इम्प्रेशन सोदता तें आयक दाखयता. तुमी आनी एक कॉलेज स्टार्ट करूंक सोदतात. आमी एक काम करुया, आमी एक काम करुया, ह्या विशयाचेर असेंब्ली जाली की ना इमिजिएटली होच एक विशय घेवन इमिजिएटली डिपार्टमेंटाच्या मनशांक हांव आपयता. वील सीट, वील कॉल द मॅनेजमेंट, वील कॉल द टीचर एंड सॉर्ट आउट द विशय. डोंट वरी, वील नॉट अलाव देम टू क्लोज लायक दैट. फुडलो प्रश्न Alex. Because sir, I may be permitted to ask question number 4A. Reply is as per cyclostyle. Speaker sir, I congratulate the Chief Minister on this point की ताणें आमकां जाय तें जेन्ना काँग्रेसाक जाय आशिल्लें तें केलें and I am happy about it. Now the second thing, RT Act ताजो प्रोसेस चालू आहा म्हूण सांगला. पेपराचेर सगळ्या येयलां की academic council already RT Actaचेर academic council already announce केलें. There is no sign. So म्हाका जाणून घेवपाक जाय exactly whether it is notified, whether it is already in force and who are the members. Speaker sir, पहिली म्हणजे I do not accept his congratulations because last year when Congress announced their policy, this was a time where people were all on roads. After we announce our policy, which may have some compromises, some parts which may be similar, कोणाचे तुझे केस धवे काळे आणि म्हजे केस काळे म्हणून आमी भाव जायना. हांव कळपाक सांगता म्हजे मातशें पिकले, हांव हे लायना काय लायना. पण समजा कोणाचे केस पिकले आमच्या पैकी जाल्यार म्हजे पिकले आनी ताजे पिकले म्हणून आमी दोगूय जाण भाव जायना. पॉलिसीन भितर एक ल्हानसो कंपोनंट तुमकां तुज्या पॉलिसीचो आसलो म्हणून हाजो अर्थ दॅट डज नॉट मेक द पॉलिसीज सेम. दे आर डिफरंट. एज फार एज कावन्सील इज कन्सर्न,
I would advise MLA to read very carefully. See my press conferences and all my this. We have declared academic authority under section 29. Academic council is under section 34. So there are two separate bodies. Therefore, the reply is it's not. Academic authority will be announced moment the rules are notified. That means the full act is in position to move forward. त्या मोमेंटाक आमी हे करतलो ताजो प्रेसिडेंट ठरला बाकी म्हणजे ताजे आमी हे केल्ले आसा एप्रुवल बाकी आनी कोणाची नांवां अजून फायनल जावन ना वी वील सी दॅट एवरी वन इज रिप्रेझेंटेड इफ यू हॅव सजेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर नेम and if the person is not a politician but educationist, you can suggest the name. I will include it. Speaker sir, I hope that it doesn't become like that other issue. कित्याक पॉलिटिशियन ना म्हूण जालें बरें ओके बट कितें जालां इन एड्युकेशनांत पॉलिटिशियन आसपाकूच जायना देर इज नो डावट अबाउट इट स्पीकर सर वन एड्युकेशनांत पॉलिटिशियन आसपाकूच जायना इन द एक्ट एज पर द रुल्स RT बी आसपाकूच जायना वेरी क्लियर स्पीकर सर वन मोर थिंग द रुल्स एक्ट आहा नाव RT रुल्स ऑल्सो हॅव टू बी फॉर्म नाजाल्यार ओन्ली एक्ट आसतलो आनी रुल्स आसपाना कित्याक ऑल इन्स्टिट्यूशन्स आर इनवॉल्ड इट इज अ बिग इश्यू कितें जाता फाल्यां अशें भशेन जावपाक ना कित्याक आय रिमेंबर वेन आय वॉज हियर आय वॉन्ट टू रिमाइंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की जेन्ना आमी हिंगा आशिल्ले आय वॉज द स्टुडंट ऑल्सो आनी आमचो चीफ मिनिस्टर तेन्ना सांगतालो की प्राथमीक शिक्षण एड्युकेशन बी सगळें तितून जावपाक जाय आय रिमेंबर इवन गोईंग टू हिम एंड टेलिंग हिम बाबा आमी फकत EVS आनी 2 सब्जेक्ट करया तेन्ना ही वॉज सेयिंग नो आय हॅव नो इश्यू आतां बरें केलें आतां कितें तरी कॉम्प्रोमायज केली आनी केलें ओके फायन अशें भशेन जावपाक ना की मुखार आनी चेंज जातलें कित्याक द स्टुडंट्स आर इनवॉल्ड द होल फॅटर्निटी ऑफ एड्युकेशन इज इनवॉल्ड इन दीस थिंग आनी हुंय तरी सी देर इज अनदर आनीक विशय आहा हिंदी जावं कोंकणी जावं मराठी स्कूल आहाय मे बी दे वॉन्ट टू ऑल्सो चेंज आर वी गोइंग टू आस्क देम अगेन काय आमी कितें करतले वी आर गोइंग टू रिमेन देर इज अ लॉट ऑफ दीस जायत विशय आहाय हे सारकी घेवपाक जाय नाजाल्यार द एड्युकेशन इनफॅक्ट द सिस्टम वील फेल आणि आय रिमेंबर पयर फाटीं देखून कोण उलयला की एड्युकेशन डिपार्टमेंट की दॅट सीन्स देर इज नो कन्सिस्टन्सी इन द गव्हर्मेंट एक गव्हर्मेंट येता चेंज करता दुसरो गव्हर्मेंट येता आनी कितें चेंज करता तेजे असर पडपाक ना स्टुडंट्साचेर मुगे एकूच रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टराक की क्लियर कर म्हण खंयचोय तरी हो विशय काबार करपाक विशय बरोचसो जाग्यार पडला पण म्हाका दिसता हांव फक्त तुका इतलेंच सांगता की सरकाराची भुमिका ही प्राथमीक शिक्षण हे मातृभाशेच्यान जावंक जाय हाच्या बद्दल सरकार ठाम आसा जे कितें थोडे कन्सेशन दिलें तो वेगळो विशय ताची कारण आसा ताका पार्श्वभूमी आहा पण प्राथमीक शिक्षण हे मातृभाशेन दिवंक जाय ह्या सरकारच्या पॉलिसीमुळे 48 नव्या शाळांक परवानगी ऑलरेडी मेळयल्या तातल्यो 23 कोंकणी शाळा आसा आनी 25 मराठी शाळा सगळे डिटेल आत्ता तुका जाय जाल्यार हांव धाडून दिता आत्ता म्हजे कडेन हांव फक्त फिगर सांगता 23 कोंकणी नव्यो शाळा परमिशन दिल्लें आसा आमी गेल्या म्हयन्या भितर म्हणजे विथीन द शेड्यूल टायम आनी 25 मराठी शाळांक दिल्ले आसा ह्यो नव्यो 48 ज्यो शाळा आयल्यो त्यो सरकारची ठाम भुमिका आसा की कोंकणी मराठी शाळांक प्रोत्साहन दिवचें ह्या भुमिके पोटी आहा प्रोसेसान हांव सांगता म्हणजे हांवें एक्सपेक्ट केल्ल्यो 40 शाळा आसतल्यो म्हणून 48 जाल्यो आनी इन प्रोसेस ऑलरेडी 4 कोंकणी आनी 18 मराठी मेळून 22 आसात शाळा एप्लाय केल्ल्या पैकी फक्त 8 शाळांक आमी परवानगी दिवंक शकूंक ना कारण दुसरी शाळा सरकारी शाळा सारकी चलणारी लागीं आसा म्हणून ताका रिफ्यूज केला हांव एक गजाल सांगता की शिक्षणा कडेन कृपया आमी राजकारण हाडचें न्ही कोणान कितें शिक्षणाचेर आय एम ओपन ऑन एज्युकेशन खंय कितें कमी पडटा आसत म्हाका सांगा हांव थंय येवन तुमकां मदत करता कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमच्या मदत करता इवन ताज्या हातून चौगुले कॉलेजीचो विशय तो ज्या क्षणाक प्रेसाक बंद करतलो आनी म्हज्या बरोबर बसतलो तितलो फास्ट सुट्टलो ताजो मातसो वेगळो विशय आतां चौगुलेत ना ते कितें जाला ही स्टेज इक्विडिस्टन्स फ्रॉम चौगुले एज दामू तो परिणाम तो इट इज दामू इफेक्ट त्यामुळे यो तूं म्हजे कडेन हांव वर्कआउट करून जा कारण इफ इज ताका जर तूं चौगुले कॉलेज म्हणूनच विशय आसा हायर सेकंडरी जाल्यार वील सॉल्व इट टोटली आय हॅव ऑलरेडी डन हाफ वे आनी तो विशय करपाक येता एज्युकेशना कडेन तर आमी कमीत कमी पॉलिटिक्स मातशें बंद करुया
म्हाका दिसता let us at least one area I will support any MLA for any educational aim. Give me some time. Once the department comes into proper shape, there are retirements, there are people who were not promoted, there was no proper staff, so all those aspects are being carried out. तितले केले की I will come, you can ask me anything on education. Mr. Speaker, sir, I had a similar question, but I think there is no time. I'm just saying, I had asked a question saying that how many aided schools are there? English medium. About 182 you have said. And 139. Total aided. 139 non-aided. And तांकां तुमी कित्याक मदत दिना? आमच्याकडे आता हांव आसतना आमी शिकल्या इंग्लिश मिडियम आनी त्याच्या वांगडाच रिजनल लँग्वेज किंवा वर्नॅक्युलर लँग्वेज दोन्ही आम्ही स्टार्ट केल्ली आसा. आमच्यो शाळा तश्यो आसात. तांकां तुमी कित्याक मदत करिना? स्पीकर सर, ह्यो पळय 189 कितें शाळा आसा प्राथमीक जांकां ग्रांट इन एड मेळटा तातले सादारण 126 काय 27 काय 28 शाळा कितें तरी ह्यो इंग्लीश मिडियमांच्यान पोरू शिफ्ट जाल्यो तांकां तशीच ग्रांट इन एड चालू दवरलेली आहा. म्हणजे वजा केले तूं 29, 89 - 29 60 शाळा ह्यो कोंकणी मराठी हातून तश्योच आसा ओरिजिनल आशिल्ल्यो तश्योच. आतां आनीक 50 एड जाले हातून 48 जे 108 शाळा ह्यो कोंकणी किंवा मराठी ह्या मिडियमांच्यान आतां जाल्यो आफ्टर दीस परमिशन्स. 139 आर ग्रांट इन नॉन ग्रांट इन एड इंग्लीश स्कूल्स. तांकां परवानगी न दिवपाचें तांकां ग्रांट इन एड न दिवपाचें प्राथमीक कारण अशें आहा की ज्याच्या आधाराचेर त्यो तयार जाल्या तो पयलो आधार असो आसा की आपूण ग्रांट इन एड मागचो ना म्हणून. अदरवायज दे वूड नॉट हॅव गॉट द परमिशन. देर इज एन बेजीक अंडरटेकिंग. फर्स्ट एप्लिकेशनाचो पयलो भाग आसा की वी वॉन्ट टू स्टार्ट दीस इंग्लीश मिडियम स्कूल. इफ एनीवन वॉन्ट्स टू गो फॉर लोकल लँग्वेज they can shift. I have permitted already 2 schools to shift from English to Marathi or Chief Minister, हे पळयात ज्यो 182 शाळा कोंकणी मिडियमच्यो आसल्यो आनी तेंच्यांनी इंग्लीश मिडियम केलें, एज्युकेशन केलें किंवा आनी कितें केलें तांकां तुमी दिल्यात. आमी फक्त सर इफ दे हॅव गिवन एन अंडरटेकिंग इफ दे आस्क why discriminate between the two? There is a difference. This 126, 128 ज्यो शाळा ज्यो शिफ्ट जाल्यो पळय त्यो सरकाराच्या पॉलिसीमुळे शिफ्ट जाल्यो. रायटली और रॉंगली देर मे बी सम प्रोसिजर लॅब्स, देर मे बी सम क्वेश्चन मार्क अबाउट, बट दे शिफ्टेड बिकॉज गव्हर्नमेंट सेड that anyone wants to shift, please shift. Whereas the very existence of the first school is a conditional existence. That means the school has given undertaking that I will not ask for any grant. I have not also made compulsory that they should be English. They have given the undertaking. आणि त्यामुळे एक शाळेन आमकां अर्ज केलो की आपूण मराठी शाळा करता जाल्यार ताका परमिशन वॉज रिजेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट. फायल केम टू मी. देर आय सेड एज अ न्यू स्कूल वी कॅन अलाव इन द परमिशन इफ अदर कंडिशन आर सबसेट. बट त्याच शाळेक आमकां दिवपाक येवचें ना खंय. कारण अंडरटेकिंग पयले द बेजीस ऑफ हीज परमिशन इज इट सेल्फ अंडरटेकिंग. म्हणजे प्रोविजो क्लॉज सुद्धा न्हय. आय हियर बाय अंडरटेक नॉट टू आस्क फॉर एनी ग्रँट्स, देरफॉर कायंडली परमीट मी टू स्टार्ट द स्कूल अशेंच हें आसा जें. त्यामुळे तांकां जर तूं येतले भितर जाल्यार सरकारच्या पॉलिसी प्रमाणे परते एप्लिकेशन करचें पडटलें. नवीन क्वेश्चन आवर ओवर.